पण एक आता येऊया राजकारणा कडेन. राजकारण जे लौकिकान टच केलें तें हांव आतां मुखार घेवन वता. काँग्रेसीक 2 फावटी फोडली. म्हळ्यार आज काँग्रेसीची दशा अशी जाल्या की काँग्रेसीचेच आमदार मुख्यमंत्री स्टेजीर आसतना सांगतात की आमी जर रुलिंगा आशिल्ले जाल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें काय म्हणून. सो फ्रॉम पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू आमी जनरली उलयतात की लोकशायेच्या दृश्टींतल्यान डिफेक्शन्स किंवा वीक ओपोजिशन कितलें वायट तें. पण आज जेन्ना आमी प्रमोद सावंताची 6 वर्सां उलयतात तेन्ना दोतोराच्या राजकारणाचेरूय उलोवपाक जाय. आनी आज तांणी पक्षाक इतल्या मजबूत स्थिती भितर व्हरून दवरला की ओपोजिशन तुगेलें सारकें नेस्तनाबूत जाल्ल्या भशेन दिसता. ते पयलीं म्हळ्यार एकमेकाचें तोंड पळोवपाक शकनात आनी जे आसात ते तुगेले धड दिसनात. अशी परिस्थिती भितर तांणी ओपोजिशनाक व्हरून दवरला. लोकशायेच्या दृश्टीन घडये ही बाबत सामकी वायट गजाल. पण तांचें जो राजकारण आसा तांणी आज पक्षाक इतल्या स्ट्रॉंग पोजिशना भितर व्हरून जें दवरलें. आनी आय थिंक अनडाउटेडली टुडे वी कॅन से की ही इज वन ऑफ द मोस्ट ही हॅज बिकम वन ऑफ द मोस्ट शार्प पॉलिटिशियन्स. राजकारणाचे बुद्धिबळ ह्या सगळे गजाली भितर तूं बरो हांसलो. सो आतां तूं एलॅबोरेट कर. सीएम असो हांसता पूण तो कसो तुवें म्हटल्यार शार्प आहा पळय ताचे हे खंय लक्षांत येता. आमी ते दखल घेवपाक जाय त्या गोश्टीची की आयज मनोहर पर्रीकर ना, पार्सेकर पक्षा भायर आसा आनी जे 2-3 सिनियर आशिल्ले आपलो मांद्रेकर, मिलिंद नायक किंवा परुळेकर हे सद्या आमदार हितून ना, एसेंब्लीन ना. अशा परिस्थितीत श्रीपाद भाऊ दिल्ली आसा. अशा परिस्थितीत प्रमोद सावंतान सरकारूय चलयलें आनी तो पक्षय चलयलो. पक्ष चलोवंकूच ना, पक्षाचो विस्तार केलो आनी आपल्या बळाचेर तेणी 20 जागे हाडून दाखयले जे फक्त पर्रीकराक एकूच फावट शक्य जाल्ले इतक्या वर्सान. ते तेणी करून दाखयले. पार्टीक नवें ऑफिस दिता आतां हेडक्वॉर्टर. सो हे सगळे लोक नासतना सुद्दां आयज तुवें म्हटल्यार पार्टी फुडें व्हरता आनी पार्टी फुडें व्हरतना जे पक्षांतराच्यो गोश्टी आसात आतां हे कोणाक आसपाक जाय? काँग्रेसीक पयलीं आसपाक जाय. हे काँग्रेसीक मात चिलोच आसपाक जाय की तुजें परत परत तुजें कितके फुटले प्रमोद. तुवें 2च उल्लेख केले. बरोबर बरोबर. 12च्यान जर आतां मेरेन जर पळयलो जाल्यार कितकेशेच म्हाका दिसता हे जवळ जवळ 90% आतांचे लोक जे हांगा आसा बीजेपी ते थंयच्यानच येयल्ले आसा. सो फोडीत आहात पार्टी. ती स्कील कोणाची? त्या सीएमाची, म्हणजे जो कोण आसा लिडर त्याची. तशी देवेंद्र फडणवीसान राजकारण म्हण कित्याक खबर आसा देवेंद्र फडणवीसान जे महाराष्ट्रान केले थंय येडियुरप्पान बीन थंय कर्नाटकान केले. ही स्कील त्या लिडराची की आपूण आपली पार्टी कशी व्हड करूं शकता असो विचार तो करतलोच राजकारणी म्हणून. मागीर आमकां दिसता ते की डिफेक्शन जावपाक जायना हे सगळे अनैतीक बीन हे आमकां दिसता. तांणी आपली स्कील प्रूव केलें आनी तो म्हाका दिसता पक्ष वाडोवपाचें काम आनी सरकार चलोवपाचें काम सायमल्टेनियसली दोनूय कामां समांतर पद्दतीन तूं करता. लौकीक बाब तुमी ह्या राजकारणा कडेन कशें पळयतात? कारण हें राजकारण अशें आहा की 2 मुद्दे आहात. एक म्हळ्यार ओपोजिशनाक सामकें गलितगात्र करप सामकें आनी दुसरे वटेच्यान कॅबिनेटा भितर रथी महारथी आहात. तुवें म्हळें की ताजे जे मनोहर पर्रीकराचे डिमायसा उपरांत जे कॅबिनेट आशिल्लें तें खूब इंटेलिजंट आशिल्लें म्हणून. आज जे दोतोराचें कॅबिनेट आसा तें खूब हेवीवेट आहा. म्हळ्यार विश्वजीत राणे आसात, मोविन गुदिनो आसा, रोहन खंवटे आसा, रवी नायक आसा, अशे सारके हेवीवेट बाबूश मोन्सेरात आसा. अशे हेवीवेट मंत्री आहात. पण त्या हेवीवेट मंत्र्यांक सुद्दां तांचें वजन जें आसा तें तांणी प्रमाणा भायर सद्या वाडपाक दिलें ना. हें राजकारण म्हणटा हांव आनी ही कळाशी म्हणटा हांव. ह्या कळाशे कडेन तूं कसो पळयता? प्रमोद तेजे पयलीं विशय येयल्लो की ब्रूट मेजॉरिटीचे सरकार. पण एक्चुली प्रमोदान जेन्ना सत्ता हातीन घेतली बीजेपीचे आमदार आसले 12 मागीर ते बाय इलेक्शन जालें मागीर 12 फोडले आनी MGP फोडून ते 27चे तेणी ती मेजॉरिटी हाडल्या. पूण टेक ओवर केले. ही डीड नॉट इनहेरिट अ स्टेबल गव्हर्नमेंट. 12 वयल्यान 27 तेणी येयल्या. फुडल्या इलेक्शनाक तेणी जी 20 हाडली 20 सीट जिखले. ते सिंगल पार्टी वचोन इलेक्शनाक. तेजे पयलीं पर्रीकरान एकदां 21 हाडलेले म्हटले ते MGP बरोबर की MGP बरोबर अलायन्स करून 21 आनी 3 अशे येयल्ले. सो फूल क्रेडीट बीजेपीक दिवना. ते जेन्ना MGP 20 आयल्या ते स्वबळाचेर आयले. सो आनी एक गजाल आमी पयलीं म्हणटाले की पॉलिटिकली स्मार्ट दोतोर म्हणटाले पण एडमिनिस्ट्रेशनान मातसो फाटीं उरता. एडमिनिस्ट्रेशन तेजे तितले कारण तो केन्ना मंत्री जावना. तो जेन्ना आमदार जाला तेणी GSIDC पयली मागीर सभापती जातूंक आनी कसलीच बाकीचे काय आसन फक्त असेंब्लीचो कारभार पयलो आनी डायरेक्ट CM जालो. तरी आसतना तेणी सरकार
चलयलें आनी ताका सरकार चलयतना अशें इजी सरकार नंबर्स जरी असले इजी मेळना मदीं टोकटे येयले आख्खी स्टेट हालोवन कोवीड आयलो कोविडांतल्यान तो सक्सेसफुली गेला कमी एक्सपिरियन्स आसतना सुद्दां आनी तेजो एक प्लस पॉयंट दिसता तो आमी जे पयलीं उलयले तो लोकां कडेन टच दवरून आहा तो तेका कोण तरी अपडेट दिना वा तेजे मनीस दवरले ते तेका इनपूट दिता अशें ना तो डायरेक्ट स्वता तो शेनवार येतार तेजे ते फोटो येता तेजे फेसबुकाचेर 500 लोकांक तो मेळटा आनी तो फक्त सांखळेच्यान न्हू गोंयभरचे मेळटा एक तो फंक्शनाक गेलो एक गजाल जी बिफोर आय गो टू जॉयल बाब म्हाका विचारपा जाय की वन थिंग दॅट रेअरली डज इट हॅपन की खंयचे तरी सीएमाचो कोट बिकम्स अ सिग्नेचर कोट फॉर हिम अँड दॅट बिकेम भिवपाची गरज ना इट स्टार्टेड विथ कोवीड ताजेर तुगेली पयलीं मिम्स जाली आनी वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स इज दॅट ज्या गजालीची लोक फकाणां उडयताले ती गजाल ही कन्वर्टेड इट इन टू ही स्ट्रेंथ अँड यूज्ड इट फॉर दी 2022 इलेक्शन टू टेल पीपल दॅट खरेंच भिवपाची गरज ना म्हणून सो भिवपाची गरज ना जनरली खूब रेअरली जाता की एका पॉलिटिकल लिडराचो कोट बिकम्स इज सिग्नेचर चौकीदार चोर तितूंतल्यान ते भिवपाची गरज ना पॉझिटिव्ह करपाक सो आनी ते भिवपाची गरज ना जे जालें ते कोविडा टायमार तिने मास्क सुद्धा केली त्या टायमार भिवपाची गरज ना ते घालून बोलले ब्रँडिंग केले कन्वर्ट एन एडवर्सिटी इनटू एन ऑपॉर्च्युनिटी आणि देन तुगेले त्या भिवपाची गरज नाची आज भिवपाची गरज ना म्हणजे की सगळ्यांचे दोळे मुखार दोतोर येतात सो बिफोर आय गो टू जॉयल बाब हाऊ डू यू लुक एट द जर्नी ऑफ भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना एक कोविडा टायमार येयल्लो कोविडा टायमार लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसली तेन्ना एक सीएम म्हणून आनी एक दोतोर म्हणून दोतोर जशें पेशंटाक भिवपाची गरज ना रे तितूंतल्या तो डायलॉग म्हणटा दोतोरान सांगला भिवपाची गरज ना सो तितूंतल्यान तो येयलो तेजी फकाणां जाली की मागीर ज्यो सेकंड फेजीन डेथ जावपाक लागल्यो आनी त्या फेजी भितर लोक भियेले खूब आनी आमकां पयले फेजीन कळना सेकंड फेजीन जेन्ना खूब डेथ जावपाक लागल्यो ऑक्सिजनाचो विशय तेन्ना हो डायलॉग येयल्लो आनी रोखडेंच मागीर इलेक्शन आनी तो पर्यंत तेणी आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनाची ग्रीप घेतलेली तेजो तसो हांवें म्हटलं पयलीं तेजो प्लस पॉयंट की तो लोकां कडेन कनेक्ट धरून आसता कोविडा टायमार तो ऑन ग्रावंड आसलो जीएमसीन बी वयतना पयलो ते भायर ते कोविडाचे सोंपले उपरांत आतां सुद्दां 6 वर्सां कंप्लीट जातना सुद्दां फाटल्या शेनवारा सुद्दां तो सांखळे 500 लोकांक शेनवारा काय आयतारा 500 लोकांक कितें मेळ्ळा सो ताका जो कितें इनपूट येता ग्रावंडार येयलो लोकांचे जे पल्स हे करपाक जाय डायरेक्ट मेळटा तो वाया खंयच्यान घेयना सो तेजो दोतोरान लोकांचे पल्स चेक करपाक कंपाउंडर दवरिल्लो ना दोतोर स्वता चेक करता स्वता ते खातीर तेजे हे ताका सरकार निदान सारकें जाता सगळे ताका इजी पडटा सो ते 6 वर्साची दी जर्नी आहा पळय न्हू ही तेजे त्या एका गुणाक लागून तो इजिली ते करपाक शकता जॉयल बाब हाव आर यू लुकिंग एट भिवपाची गरज ना नंबर 1 and whether Duttor has successfully managed these super heavyweights, some of them controlling 2 constituencies, having influence in 3. Yeah. But Pramod, see, point number 1 is Dr. Pramod Sawant has learned the art to explore the greed of the political class. He has done it to the maximum, he has done it to the best, to exploring the greed of the political class. I mean, now in this era, we cannot talk about अरे त्यांचे फुडून हाडले See, it's finally, you know, जो जीता वही सिकंदर. So if you have won the political battle, how you have to win it is, as a leader, it's your responsibility. Whether you are going to break somebody's party or whether that's, and he's done it very well. There is no consolation prize in politics. No, there's no consolation prize in politics, and he's done it wonderfully well. Yeah. Secondly, as far as heavyweights are concerned, when you have been installed by the high command and BJP leadership has got that kind of a discipline, they have got that kind of a cadre where unlike other parties, you know, this heavyweight business will not work. Yeah. Because there is some control at the center. So he has got the full confidence of the center. Yes, full backing of the party. Full backing of the party. Otherwise, it would not have worked like this. You know, otherwise these people would have pounced on him. Heavyweights, much senior to him in political experience. So, having said that, he is shown his one thing is certain: there's nobody in the party who is trying to sabotage him. Yeah, which has been his biggest asset also. Yeah, it's may not be entirely true, Pramod. There are forces working against him. No, there might be forces within his own cabinet. There are no forces within his own party. Not party. Party is unanimously behind him completely.
So he had those advantages, you know, and the biggest thing which I liked about Dr. Pramod Sawant is he is always appeared to be very calm, and never I've seen him doing an outburst or being arrogant, even to the media maybe, or to the people whom I have seen meeting him. And that has been his biggest strength. You know, I know what is his, I don't know what is working in his mind. Maybe he is angry But somewhere. that's a sign of a great politician. Great politician leader, yeah. तेणेन आनी एक गजाल केली खूब जाण राजकारणी ओपनली सांगताले की तुका जर बरो राजकारणी जावपा जाय जाल्यार तुजे तकलेर बर्फ आसपा जाय आनी तोंडां साखर आसपा जाय म्हणून ती दोतोरान म्हाका दिसता सामकी पुरेपूर पाळ्या. In that भिवपाची गरज ना, when actually that was being rubbed onto him, and people actually there was a kind of a this thing too, you know, it was a sarcastic tone. भिवपाची गरज ना, फकाण अशें मारताले पयलीं. हय पयली ताजे मीम्स जाली. Memes जाली. Then he converted it into his strength. So that is the skill which he has, you know, like, you know, keeping calm, not getting carried away with this kind of this thing.